बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र 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 दळबारांचो सरस्पोर देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवाने. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज आमी भगयोन मिंगेल, राफेल आणि गब्रिएल महादूताची परब संभ्रमथाव. देवदूत सर्गार सदांच देवाची स्तुती गातात, ताका वाखाणतात. त्या देवता संगी मेळोन, संता भक्ता संगी मेळोन आमी सोम्याची त्रेक देवाची स्तुती गावया, ताका वाखाणया. ह्या सकाळच्या वेळार गावन गीत देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया, पवित्र आत्म्याक आमी नाबाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K4 पान संको 149 पेज 149 K4. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिये देवाक हरसून वाखणया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव आमी गावया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, त्रिएक देवाचो आमी मोग करया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका, पवित्र आत्म्या तुका स्तुती आणि महिमा. त्रे देवा अर्गा होगळाप स्तुती महिमा तुका था आणि सदा सर्वथा. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. बापा पुता आणि पवित्रत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गीचो सगळो दळभार निरंतरी त्रिएक देवाची स्तुती गाथा ताका वाखाणता. संवसारांत सगळी रचना देवाची स्तुती गावन ताची महिमा गाथा. दानियल प्रवादीच्या ग्रंथांत 3ऱ्या वस्वरांत देवाचे दोर आमकां सांगता 57व्या वळींत हांव न्हू सर्वेस्पराच्या संरचनानो सर्वेस्पराक वाखाना. सर्वेस्पराच्या दुतानो सर्वेस्पराक वाखाना. आकाशानो सर्वेस्पराक वाखाना. आकाशा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाना. सर्वेस्पराच्या दळबारानो सर्वेस्पराक वाखाना. सूर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाना. मळबाच्या नखेत्रानो सर्वेस्पराक वाखाना. पावसा आनी दवा सर्वेस्पराक वाखाना. तुम्ही सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्पराक वाखाना. उज्या आनी गरमे सर्वेस्पराक वाखाना. थंडी आनी धगी सर्वेस्पराक वाखाना. दवा आनी हिमा सर्वेस्पराक वाखाना. बर्फ आनी थंडी सर्वेस्पराक वाखाना. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्पराक वाखाना. उजवाडा आनी काळोखा सर्वेस्पराक वाखाना. ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. मोगाच्या बाबरीनो एक लांब वाखाणणेचें गीत हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. आमी सकाळीं उठता आसतनाच आमच्या भोंवती आमी नदर घालूं जाल्यार सगळी सृश्टी देवाची निरंतरी स्तुती गाथा. ते ल्हान ल्हान सुकणी सयत ते ल्हान किडी सयत मोगाच्या बाबन तांच्याच रितीन देवाक वाखाणतात देवाची महिमा गातात. तर मोगाच्या बाबनीनो देवान तुका आनी म्हाका सगळ्या सृश्टेंत सृश्टेचो कुरो जावन रचला. ताच्या सारक्याची सुरपायची जावन आमकां रचला आसता. कितल्या वर्ता मापान आमी त्या देवाची स्तुती गावन ताका वाखाणूंक फावो. आज महादूतांक आमी विशेश रितीन मान करता आसतना भगवंत मिंगेल भगेन गब्रियल आनी रफायल हांचे परब आमी संभ्रमता आसतना आमी सगळीं संगता मेळया सृश्ट संगी मेळोवन आमी सरस्परा देवाक वाखाणया. ताची महिमा आमी गावया. गवनी गीत सृष्टिगळे स्तुती हाडिरी ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ
ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Regarde का समय, होगलात का समय, स्तुति का समय, वखनी का समय, महिमा का समय, वंदन का समय. Alléluia, 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 Alléluia. मगाच्या भावनो भयणीनो, आज महादूतांक आमी विशेष रितीन मान करता आसतना तांची परब संभ्रम आसतना महादूताचें महत्व आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हणून थोडो वेळ आमी नियाळ करया. देव आमच्या जिवितांत आमकां विशेष रितीन सांबाळून व्हरता, सोलोवन व्हरता. धराळमापान ताची कृपा आशिर्वादां देणी आमकां दिता. महादूता मुखांतर हेंच मिसांव देवाचें आमचें तें जारी जाता म्हूण पवित्र सभा आमकां शिकयता. भगिवंतू मिंगेल, श्रेश्ठ बडवो मिंगेल म्हूण आमी ताका म्हणटा, आमकां संरक्षण दिता म्हणून विविध कडेन पवित्र पुस्तकांत ताचो उल्लेख केल्लो आसा. आमकां सदांच संरक्षण दिवचो महादूतसो जावन आसा. भगिवंतू जुडाच्या पत्रांत तशेंच सांत पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4व्या वस्वरांत 16 वळींत हाच्या विशयांत उल्लेख केल्लो आसा. आमी मोगाच्या भाव भयणीनो, मलगाडतोन आयिल्ले ते एका पुरबायचे मागणेंत वळटल म्हणटा हांव. भगिवंतू मिंगेलीक आमी करचें तें मागणें, आनी त्या मागण्याचें शिर्शक दिल्लें आसा देवसाराक आड रावोंक मागणें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां विविध तरांचे थाळण्यो येतात, तेंते सवां येतात. आनी त्या थाळण्याचेर तेंते सवाचेर आमी जैत व्हरचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या खातीर भगिवंतू मिंगेलेची मजत आमी मागता. म्हणटा हांव, श्रेश्ठ भडव्या भगिवंती मिंगेली, आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या खोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक
मग आमकां आधार दी. देवसराच्या पासाचेर आडिवंक आमकां आदार दी. सोमी देव तुका फर्माव दी म्हणून आमी लालेवन मागतांव. आनी तूं सर्गींच्या फौजीच्या कुवारा आत्मे विबाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन येमकोंडाक लोटून उडय. आमेन. मोगाच्या बाबून कितल्या पुरबायचे ते मागणें जावन आसा. स तराच्या वायटाचेर, खोटेपणाचेर, थाळण्याचेर, दंते सवाचेर संपूर्ण तरा जैत व्हरोन देवाच्या त्या सक्तेन भरोवन जियोंक आमी करचे ते मागणें जावन आसा. दुसरें मोगाच्या बाबुनीनो बगेवन तूं गब्रियेल हाच्या विशयान ती आमकां सवार कडेन पळयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. विशेश जावन बगेवन गब्रियेल देवदूत खबर संदेश हाडून येता. तो एक संदेश दिवचो दूत म्हणून पळयत पुस्तक आमकां सांगता. मरिये मायेक बडव्या गब्रियेलान बरी खबर हाडली. जकारियाक बरी खबर हाडली. दानियेलाच्या ग्रंथांत ती मोगाच्या बाबून 8व्या वस्वरांत गब्रियल बडव्या विशयांत आमी वाचता बरी खबर तो हाडून येता. बरो संदेश आमकां दिता. देवाचो संदेश मोगाच्या बाबनीनो आमकां कळीत जाता आसतना देवाचें योजन आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हूण आमी समजत आहांव. आनी त्या देवाच्या योजनाक खालतीमान घालून आमच्या जिणेंत अभिमेटां काडूंक शकता. मोगाच्या सभार पोटी आमचीच आमी सभार योजना घालता आमच्या जिवितांत. पूण देव म्हज्या जिवितांत कितें आशेता. देवान म्हाका दिवचो संदेश कसलो जावन आसा. तो संदेश स्विकार करून ताचें योजन आपणान मोगाचें आमच्या जिविताची मेठां काडूंक आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरूंक जाय. मरिये मायन तेंच केलें. बडव्यान तिका देवाच्या पुताची आवय तूं जातली म्हणली ती बरी खबर हाडून येता आसतना सुरवेर तिका तें समजूंक ना. पूण मागीर बडव्यानच तिका समजून दिल्या उपरांत तिणें देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो आनी सर्वंदार ह्या संवसाराक येवंक शकलो मरिये माया मुखांत. मोगाच्या भावडीनो देवाची ती वर्ती अद्भुतां आमच्या जिवितांत घडोवंक साध्य जातात. आमी देवाचो संदेश स्विकार करून त्या योजना खाल फुडें सरता आसतना. तिसरो महादूत मोगाचो राफायल म्हणटा हांव. राफायल म्हणल्यार शब्द सहज जावन आसा. देवान गूण केला तो बी ताच्या ग्रंथांत ताच्या विशयांत आमी सरीत मापान वाचता. आनी विशेश रितीन राफायल बडव्याचें तें मिसांव जावन आसा. तो बी ताच्या ग्रंथांत मार्गदर्शन दिवचें. मार्गदर्शन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वता आसतना आमच्या जिवितांत वाट चुकोवन वचची साध्यता सभारपुटी आसता. बऱ्यांतले बरे निर्धार आमी करीत जाय पडटा. सूख निर्धार आमी करता आसतना मोगाच्या सभारपुटी आमच्या जिणेंत आमी चलवता. आनी बरे निर्धार आमच्या जिवितांत जाय जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दिसपडतें दैवीक मार्गदर्शन जाय. सर्गींची जानवाय आमकां जाय. आनी पयत पुस्तक आमकां सांगता राफायल दुता मुखांतर देव आमकां सोक्तें मार्गदर्शन दिता. सांत बर्नार्ड मोगाचें ह्या महादुता विशयांत आमकां अशें म्हणटा. तो सांगता भगेवोन तूं बडव्यांक तुमचे इश्ट करून घेया. भगेवन मिंगेली भगेवन तूं गब्रियल आनी भगेवन राफायलाक आमी इश्ट करून घेवंक तो आमकां सांगता. तुमी कितले अस्कत आसल्यारी कितली दुखाबरीत तुमची स्थिती जाल्यारी वा कितली व्हड अनवरां तुमचे भोवारी आसल्यारी बडवे आमची रखण करतना आमकां कांय भंय आसचें ना. जेदवा बडवे आमचे राखण करतात तवळ आमकां कितेंच भंय आसचें ना म्हूण तो आमकां सांगता. मोगाच्या बाबडीनो महादुतांक आमचे इश्ट कर्ण आमी घेवया. त्या महादुताच्या आदाराकाल आश्रयकाल आमी सदांच रावून देवाक मानवोवची जिणी जियोंक जावं दी आमचो जिविताचो अत्रेग. हो अत्रेग ह्या वेळार आमी ह्या बोपय सक्रामेंतला जेजू समोर दवरया आनी गावया गीत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावूंक जाय.
आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्यो आई 30 पान संख्यो 120 आणि 5. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, तुज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. सरस्पराच्या घरी कसलोच राग द्वेष मसोर हगे कितेंच ना. त्या घरांत हांवें रावोंक जाय. सर्वे स्पोराचे घरी राग मोसर ना, सर्वे स्पोराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वे स्पोराचे घरी राग मोसर ना, सर्वे स्पोराचे घरी हगे झगडे ना. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. सरस्पराच्या घरी कसलेच पिडा शिडा ना, कसलेच खंत दुख ना. त्या सरस्पराच्या घरी हांवें रावोंक जाय. सर्वे स्पोराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वे स्पोराचे घरी खंत दुख ना. सर्वे स्पोराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वे स्पोराचे घरी खंत दुख ना. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. सरस्पराच्या घरी आसा खरो मोग, सरस्पराच्या घरी आसा खरी दयाळाई, सरस्पराच्या घरी आसा खरो एकवट, खरो संतोष. सर्वे स्पोराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वे स्पोराचे घरी मोग आसतलो. सर्वे स्पोराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वे स्पोराचे घरी मोग आसतलो. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक सेक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. सर्वे स्पोराचे घरी एकवट आसतलो, सर्वे स्पोराचे घरी आनंद आसतलो. सर्वे स्पोराचे घरी एकवट आसतलो, सर्वे स्पोराचे घरी आनंद आसतलो. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वे स्पोराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सरस्पराच्या घरा रावून ताची सभाय पळोवंक, ताच्या हजारपणांत सदांच रावून ताच्या कृपेन जिवंक आमचो त्रेग ह्या वेळार आमी सम्या मुखार दवरता आसतना सभार आमच्या काळजांत ते आसात, आमच्यो गरजो आसात. सभारान आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा, मागणी आमी बसयलेलें आसा. तो सगळ्याचो आमी ह्या वेळी उडास करया. सम्याक
आम्ही तांकां समर्पून दिवया. आमच्यामध्ये आज जल्म दिवस आचरण करच्या भावा भयणी बसत आम्ही प्रत्येक तरान मागया. आज जल्म दिवस आचरण करचे आसात अश्विनी लोबो, उलंकनी मायगार गांधीता बॅरिन तावनू. जल्म दिवसाच्या आचरण करता जेन डिसोजा फिलिपिन्स तावनू, दानिएला फुटाडो मुंबई तावन, रवी अल्मेडा 30 वर्सां जल्म दिवस आज आचरण करता जानीस वास मँगलोर तावन. तशेंच जल्म दिवस आचरण करता दीपक मोतेस रॉड्रिगस आजरा तावन. हे आमच्या भाव भयणीक जल्म दिसाचे शुभाशय आमी पटयता आसतना देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर आज मागता. तांच्या जिणेंत देवान केल्ल्या सर्व बरेपणा पासत आज अर्गां दिता हांव. सबार हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां. देवान तांचेर उतरल्या कृपे देण्या पासत, कुटुंबांत मेळ्ळ्या आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात. जेनिस लोबो अर्गां दिता आज बगेवंत मिंगेल गब्रिएल राफाएलाच्या मनाक लॉरेन्स मास्करेनस अंधेरी इस्तावनू. नित्या धर्मायक आज अर्गां दिता म्हणल्या उपकारा पासत फ्रेडरिक डिसोजा आनी कुटुंब अमेंबल तावनू. मुरे मायक संदेशम तुंदादेक आनी स सांता भक्तांक अर्गां दिता. मोतेस रुजाय रॉड्रिगस आजरा कोल्हापूर तावनू. कुटुंबान लाभल्या बऱ्यापणा पासत अर्गां दिता लिनेट पिंटो न्यू दिल्ली तावनू. सेंट जर्मनी तावन देवान उतरल्या आशिर्वादा पासत अर्गां दिता खारेन दांतीस. आमच्या भाव भयणी सोबे आमकां सोम्यान केल्ल्या बऱ्यापणाचो उडास करून ताका आमी खाजदान तावन अर्गां पाठोवया. आनी तशेंच आमची सत्यासावां कितें आसा आयच्या दिसाची ती सोम्या मुखार दवरया. हांगासर आमकां सभास जणांनी मागोवंक सांगलां तांच्या विविध तेसावा पासत सगळ्या विशयांच्या कोर्ट केसीस तावन सुटका मेळच्या पासत आज मागोवंक सांगलां ग्रेसी डिसोजा उडपी तावन. कुटुंबा तेसावा पासत मागोवंक सांगलां एस्तेल मतायस मुखामार. पवित्रत्माची मजत आज प्रत्येक तरान मागता फिलोमिना म्हणली भयण. तशेंच कुटुंबा तेसावा पासत मागोवंक सांगलां मेंबोल तावनू सेलीन सिक्वेरा बरा भलायकी पासत आज प्रत्येक तरान मागोवंक सांगलां मारिया डिसोजा किन्निंगोळी तावन. तशेंच आमच्या मदें आमच्या कुटुंबांत सभास जणां पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात. तांचो आमी उडास काडया, सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणींक आज सोम्या मुखार आमी दवरया. आज प्रत्येक सावन आमी मागता देवादीन एडवर्ड आनी बेनेडिक्टा गोवियस किन्निगोळी तावनू. 5 वर्सां उडास करून आज मागता देवादीन जेराल्ड वास बोरिविली तावनू. मागता आमी देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट आनी स्टेफान डिकॉस्टा कुलशेकर तावन. देवादीन सेबॅस्टियन रॉड्रिगस सांता क्रुजू. देवादीन नवीन रोशन मेनेझिस कासिया मँगलोर तावन. देवादीन वासू कोटियान. देवादीन जॉन आनी बेनेडिक्टा डिसोजा कोटा तावन. देवादीन फेलिप आनी लुसी रॉड्रिगस कोटा. देवादीन एवचिन प्रवीण रस्किन्ना बँगलोर तावनू. देवादीन AB पिंटो किन्निगोळी. देवादीन जॅकी डिसोजा 72 वर्सांचो जल्म दिवसाच्या उडासाक आज स्वामी उडास करता मागता होन्नावर तावनू. देवादीन मनोहर कोर्नेलियो किन्नी मुल्की तावनू. देवादीन उर्बन डांतीस किन्निगोळी तावन. हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. ससनसो विशेव तांकां आमी मागया. ससनसो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फकोदी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशेव घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद कलतेपणी आमी स्वीकार करया.
तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बैता तळबारांच्या सर्वे पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, देव आसा तर सर्ग आसा. जर सर्ग आणि देव आसा तर देवाची सेवा करूंक देवाचे दूत आसात. आज आमी देवाच्या महादूतां पैकी तिगांचे फेस्त आचरता. मिंगेल, गब्रिएल आणि रफाएल. हर एकल्या महादूताक तांचेंची आपलेंच म्हणलें मिसांव आसा. मिंगेल म्हळ्यार देवाच्या दुस्मनांक आनी वायट सक्ते विरोध जैत वरसो आनी झुजसो झुजारी दूत जावन आसा. गब्रिएल म्हळ्यार देवाचे संदेश ह्या संवसारांत बऱ्या मनशांक हाडचो दूत जावन आसा. रफाएल म्हळ्यार देवाची गूण करची सकत पेडेस्तांक प्रत्येक जावन आत्मीक आनी मानसीक पेडेस्तांक तो गूण करता. ह्या तिगी महादूतांचे फेस्त आमी आचरतना आमी देवा लागीं मागया ह्या मिसांत की आमी आमचें ह्या संवसाराचें पैण अखेर जाल्या उपरांत देवा समोर सर्गार आसतना ताची आराधना करूंक ताची सेवा करूंक आमकांय तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया. थोडो वेळ आमी मौन रावया. ह्या मिसाचें बलिदान बऱ्या तरेन भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पत्की सोरपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुदगुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुद्दां संपवार मदीं सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुम्या देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपुजुदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा
सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सरस्परा देवदूतांचे आणि मनशांचे मनियार्पण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थरयलाय तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचे जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन उगडपणाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्गार एक झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध उजाक देवले महासर्प आनी ताचे दूती बरान झुजले पूण शेकी हे सालवाले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी वगडायलो त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवटेक ओडटा त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटेलें तेदवा सर्गार वोडयेक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो कारण आमच्या भावा विरोध पिर्याद सांगतेल्यांक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्यांक काण्ण धरणीक शेवटिलां शेळयांच्या रक्ता वरवीं आनी आपणें परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेलां कित्याक आपल्या जिवाची तांणी पर्वा केली ना मरूंक लेगून तांणी पाटीं केलें ना संतोश पावा तुमी आकाशानो आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासियानो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजता सर्वेस्परा कित्याक तुवें उसारलेलें प्रार्थन तुवें आयकून घेतलें तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता श्लोक तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुज्या नांवाची स्तुती गाता वय सकडा प्रस व्हरतें तुजें नांव त्या नांवा व्हरतें तुजें उतर
तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले म्हजें काळीज घट करन म्हाका धैर्यान भरलोय श्लोक तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून सर्वेस्परा संवसारांतले राजा तुका दिन वाजतेले सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती अशें म्हणून सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं वाकणटेले श्लोक तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता उद्गार Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोवळी कुसर्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोवळी कुसर्या ताच्या दळबरानो ताची खुशी जारी करतेल्या सेवकानो सर्वेस्पराक वंदया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोवळी कुसर्या Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोवळी कुसर्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू त्या वेळी आपणा सरशी येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायलगार हाचे थंय कसलेंच कपट ना नातानायलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नातानायल ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्री तूं देवाचो पूत जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय आनी उपरांत तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले आनी देंवलेले तुमी देखतल्यात देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत देवदूतांक विशेष महत्व ह्या पात्र दिला पयल्यान पयलें देवदूत देवाचो संदेश मनशांक दिवचे मेसेंजर जावन आसात लुकाच्या वांजेलांत पयल्या अवस्वरांत आमी वाचता गब्रियल बोडवो मोरयेक देवा थावन बरी खबर हाडून येता देवदूत मनशांचे आनी राष्ट्रांचे राखवली जावन आसात देवदूतांनी दानियल प्रवादीक सिंहाच्या घसांतलें राखलें सांपावलाक आनी सिलासाक तांणी देवदूतांनी जैलांतलें सुटयलें आनी भायर हाडलें तिसरें देवदूत मनशांक देवाची जडती हाडटात उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता देवान सोदोम आनी गोमोरा शहरांक नाश करूंक ताच्या दुतांक धाडले देवदूत देवाचे अथमीक सोजेर जावन आसात दाखल्याक दूत मिंगेल सैताना विरुद्ध लढायेंत जैत व्हरता हे मात्र न्ही नव्या सल्ल्यांती प्रत्येक जावन देवदूता विशयांत उल्लेख आसा हांवें पयलींच सांगलें गब्रियल बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली देवदूतान एलिझाबेथच्या पुती जकरायाक जुवां बाप्तिस्ताच्या जल्मा विशयांत बरी खबर हाडली न्हिदेंत बडवो स्वप्नांत
जुजेक पळोवन देवदूतान सांगलें की उठ आवयक आनी भुरग्याक घेवन इजिप्ताक पळोवन वच कित्याक हेरोद आवयक आनी भुरग्याक जीवशी मारूंक पळयता. जेजू अरण्यांत 40 दीस आनी 40 राती मागण्यान आनी प्राजितांनी करचेल्या उपरांत देवसरान ताका येवन नाडलें. पूण जेजू देवसरा विरुद्ध ताणें जैत वेलें आनी आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत देवाचे दूत येवन जेजूची सेवा करूंक लागले. जेजूच्या पोंडा लागीं गेल्ल्या स्त्रियांक देवदूतांनी म्हळें, तो हांगा ना, तो जिवंत जाला. वसा आनी ताच्या भावांक ही खबर दिया. अखेरेक आमच्या सर्वसांवाच्या युजनांत देवदूतांचोय विशेष पात्र आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमकां आमच्या जिवितांत पेल्यांक देवाचो दूत जावचें मिसांव आनी आपोवणें देवान दिलां. आमी आमच्या जिवितांत अनित आनी अन्याय खंडन करूंक जाय, सत उखलून दवरूंक जाय आनी कुडीच्या आत्मीक आनी मानसीक पिडेंत कश्टतल्यांक कुमक करूंक जाय आनी तांकां बुजवण दिवंक जाय. ते वेळा आमी ह्या संवसारांत देवाचे दूत जातल्या. संतोष बरी दायच्या वरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. उंडो गोवासो वायंदाकासो फळ वावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भावांनो भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनक आणि महिमे आमच्या नेक्या पयसेच्या आदबार सर्वेस्पोर मानून घे. महिमेवंत देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, हो वखंडसो यज्ञ आमी तुका समर्पितांव. देवदूतांच्या मन्यारपणान तुजे मुखार तो फावो आनी तांच्या आदरान आमच्या जिविताची बेठवणी परमळेत दुंफां बरी तुजे मुखार सदां सडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वखणतांव. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दितांव. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन जावंक फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेंत संतोसता सगळो संवसार. हिशोब नाचलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या सांगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोशान तुजी तुती गायता. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं.
सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवान दथस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्याने सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात वार्ताचो गोड परगटोया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्थ तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पितेमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनर्सो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या समय सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमच्या समय संची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिसोपती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष करून आमचो घडणारे सारनोळ जॉन्सन जुजे फ्रेनार्मेट्स एसवरीचे मार्तीर भाव तशेंच महादुतां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या उपस्थितीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव
तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संसारात जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांनी आणि आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हज्या देवांचे म्हाका पावना पूण समा तुसर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली जेजू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये प्रार्थया भोवमुगाळ बापा सर्गीचो उंडो आमी घेतला ह्या उड्यांतल्या गटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचोंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखून म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडक सोम्याचे नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया